तुका होईल तशी कडगी आंबोली आईले खुशी म्हणणे ग अक्का. अयो तशाने काय ना गो बेबी, आमका आंबुली कडगी प्राता येत नाही गो. आमकानी की हंग मेळनी अशी कुशेत पळयत आशिली. पण मला कितलं खाण पेटोन दिला गो. सेम हौसूल वरीच पळे कोणाक दिवचे करची म्हळ्यारी तिगेल होड हात नवे. होई गो अक्का, हाव हंगेत म्हणून सांगलं कुठले कसं खुशी गोतस्वे तिका. भर भर भरतस कसं दिवचे कसं सोडची म्हणून कळता ना तिका. मागीर हांवें जोर केले निजन होंच्या कडू अनागो साहेबिनी पुरो म्हणून. पाप सत्येंद्रन बसलावरे काय येऊन बसार घाल्ल गो. आनी ड्रैवराक कंडक्टराक दोग्गांकय सांगून ದುಡ್ಡು ಇದೀವನು ತಂಗಲ घरालागीर अब्बाई म्हण सांगील गो ताणे. तश जावन सुलभदल म्हाका हंग घेवचक चडपय येईल म्हणया. तश जावन पूर्ती सेफ जावन घरा आयली गो. माई ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಂದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಸ ಗೇಟ್ ಕಾಣಕತ್ತೆ एकदम ಹುಷಾರು. ಹೋ ಹೊಳೆ ಮನಿ ಸುರೇ ಕೈಲಿಂತಿ ಹೊಳೆಮ ಸುಣೆಗ್ ಬಂದುಂಗಲ್ಲ ಭಿವ್ನಕ ಯಾ ಇಳಿತಿ. ಹೋ ಸುಣೆಗ್ ಬಂದುಂಗಲ್ಲ ಕೈ ಮಾರೈತಿ ಬಚಾವದಲ್ಲಿಂತಿ ವಚಾ. हो हो ಹೊಳೆಮ ಸುನ್ನೆ ಲೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂಗ आमगेल घरा वाटू करेक्ट उडगासस म्हणडले. तुमगेल घरा वाटू विसरचक कितले वर्षदल हांव हंगे येवन विसरच म्हळ्यार कसाने. तू आमगेल घरा कितले पंत आयले म्हण दाव का मो राब्बून उलत पशी बैसून उलयत असेल की म्हण. वै वै मी गेले नी गेले कुशाल आशिलेंच गो. आम्ही देवस्थानांत तत्तवळ मेळत असतती गम्मत उलयत असतती अशी कुशाल केल गो हळेमा. बेजार कोर नाका बैस. हो ही तुगेल सून वे हांव पळयल्लें नाशिल हिका. होय गो ही मिगेल सून दुवेक दिवन ही खाल्लें हांवें. होई गो बेबी मायेनी सून म्हळ्यारी हांव सनी दुवे पशी चड आसत गो. आमगे सगळी गांवतूल पुरा ಹೊಗಳಿಸಿತ್ತ ಹಂಕ ಗೊತ್ತಸ್ವೆ. होई वे ऐकून भारी खुशी ಇದಲ್ಲ. आता कालांतू अशेश भारी उणीनवे. हाव सून दावनो माय दलल नाही गो. मक सून दलतत ना कसं कसं कष्ट दल्ला म्हण मग गोतसिल नवे. त्या कष्ट मिगेल सुन्ने येवचेने जमण हाव पळोवन घेतले. आता ती मक पळोवन घेतस तितलेच गो. अंत कसने होड विशेष ना. साधना खंय अस. हो साधना लुडगस केलेलं होड नाही. साधना चाईल मो 100 वर्ष आयुष गो तुका. हो हो अप्रपाय कमगेल घरा आयलींती. तुम्ही चा पिऊच की का पिऊचे. का पिचा आणि कसं नक साधना का तू बैस उलेता बसया. होई गो पुता आम्ही अत्तीतल्या चा पिऊन गे नायलींती. तू बैस उलेता बसया. कसं नाही पण त्यांनी खडतसिली मस्त दिसानंतर तुम्ही येत असत हंगा. असं गो साधना वचवडार केलर सई. आणि कसं गो समाचारो तुमगेल घरान सगळे आराम नाही गो बेबी. हा आमगे ते सगळे आराम असत हळेमा. तुगेल दुवेल घरान तर तशीची सगळे आरामार असती. तुगेल धुव पळे चुरकू म्हणा चुरकू घडी भितर कितलं काम करते ती. एक घडी बैसना पळे उल्लोचे तशीच आता. बाबा बाबा तीन कसने उरलेला रे मका पेन पेपर घेऊन बरोन दवर घेऊ का म्हण दिसता. कितले चंद कोण उलयता. जीवना पाठ भारी लायक शिकल्या. तिक्के तकी तिगेल फ्रेंड कस्तुरी बॉबेनी दावन असेल कितकी फुळे जन्मांतो. आता फ्रेंड दावन असती भारी चंद कोणू घर चलयतो गलदू भारी खुशी दत्ता. आणि कोणे दलरी ते माय मावाला दीस काणा असेल इंती. तू अशी सांगताना मग भारी खुशी दत्ता. आमगेल चरडू अंकोणे होगलिले रे भारी खुशी दत्ता. जन्म सार्थक म्हण दिसता. आणि पैरी सावित्रीक तीन आणि कस्तुरीन समान जळजळल खैमो माक सांगली वनमाला. तू येशील खैमो. होई वेता माक ನಂಬಿಕೆ निगो मिगेल दुवेन तितले जोर खर्च म्हळ्यारी माक नंगू चक दत्ताना. होई गोते होई ಹೊಳೆಮಾ तू सांगचक हाव पळलेली मक्का नमगुच दायनी हिवे आमगेल वनमाला म्हण दिसली मक्का गोतस्वे तशी जळजळेल ती सावित्रीक. आमगेल साधनान कितले का इडी कोरनेनो त्या होंटी बॅग दिला सगळ्यांके खुशी दला. बता सांगका म्हळ्यारी आमगेले साधनान वनमाला के दी म्हण एक दिल्लेले. मिगेल दुवेन अम्मा हे भारी चंदस हावची दवन घेत गो म्हळेली म्हण आम्ही दवन घेतली गोते तिका दिल्लेले ना अशी दाखयली तिका.
तिक भारी खुशी दल्ले कस्तूरी के खुशी दल्ले हे सावित्री नश मंचुगो पिंकना उंगलेंतो शिवेला कोणाला मग्गुन हळेल चोळे पीस्की कुसकुसंकी उलेल्गो साम्मा सवलिंतगो मक्का कस्तूरीन जोर कचके होडमोन दिसनी टीचिके गटवाणीची हीण समो जोर केल्गो मक्कंतु भारी खुशी दल्ले कसने दव तुगल दुव तुगल ना वैर हडैतगो कसमळ बेबी मय्ये ती सावित्रीन संगील म्हणमे जाल्यार पैरी मंगेलाक सांगतान तुमी सुरेखन म्हण सांगिले कसन म्हळ साधना सुरेखन संगील म्हणवे हा काही सांगला गो तशी सुरेखाक पळोवचे आधी फर्स्ट मारयती हांवें कसन आयकल तू ते दिवस माई तुमी फुडली पंत आयलींत मो तेन्ना आमिगेल मायये लाग उलयतना हांव आयकल्या सुरेखन संगील म्हण सांगील तुमी थ थ थ कसन उलयत गो साधना सुरेखाक हांव आधी फर्स्ट पळोवच म्हण सांगतास तिगे नांव कळलें ना हांवें हो म्हाका कळ्ळी गो बेबी तूं सुरेख तीन संगीले मळपळे त्या खंयकी आमगेल साधनान सुरेखा म्हण आयकल की म्हणू हो हो अशी अशा पुरो सुरेख म्हणले सुरेख म्हण आयकल की म्हण साधना अय्यो देवा अय्यो होई वे हा चूकी लेखल मो यो देवा होई गो साधना हे विषय होई की नाही म्हणून इत्यर्थ करचक इल हाವಂಗ मक्का काल तू उल्लेतना पूर्ति विषय वರ್ತದಲ್ಲೇ तू कसंकी अपार्थ कोर्न्यानो तुळसीक भिवंदवरल्या म्हण मक्का अಳ್ಳಿगो अत्तपुणी कळनवे तुका सत्य विषय कसा म्हणो कसन सांगतस वळे मा एक्कू अर्थ दत्तना समा सोडवान सांग पळया कसने नागो सोडी आता साधनाक विषय कसा म्हणून कळली नवे तितलं पुरो आणि ते होड करचे नाका कसन विषय म्हणून सांग गो हळे मा तसल कसने ಮತ್ತೆ वच्चे तसल होड विषय नाही साकू मये हगूरदावनो साधन सांगतल तुका आणि कसने असेश ना आमगेल साधनाक गडबीड चढ कोणे कसने उरलेले रे त्यांनी कसं उरलेला म्हणून समर्थ कोण घेना ಒಟ್ರಾಶಿ उल्लन सोडता अशी कसं की कितापती केला दिसता नवे असं सोडत नाहीये हे विषय हंगा का सोन सोडते कितल म्हणारी आम्ही एक गावतली आमगेल बंधू बळग पुरा दूर असती आमगेल गावांत कोण आमगेल लग्गी असती तन्नी आमगेल बंधू बळग कितले चंद उतरवलेल गो सुरेखा हळे मन सून मला सूनच गतो हा सॉरी सॉरी हळे मा हावाची चूकी लेखले सॉरी हातोचून तुळसीला पुरा विषय सांगता हवा हा हे कशी इत्यर्थदल नवे साधनका आणि एक विषय असं तो करेक्ट सांगतो म्हणल्याक हावा तुका मक्क पळेल्यार कसले कोपू तिरस्कारो हा तुक तसल कसन केला नाही हा कितले म्हळ्यार हा सानीची मिगेल दुकून कसने चूकी दल्लारी सांग म्हाका हांव तिड्डून घेता खंडीत तिड्डून घेता दल्लारी म्हाका विषय कसो म्हूण समागत नाशी हांव कसन तीर्मान येवयत सांग हंगा दुसरे कोणी नानकी आम्ही आम्ही अशे तुगल मनांत कसन असकी ते सांगून सोडी आमगेल सुरेखान कसं नाही तुका बेजार केल्ले असले रे सांगून सोडी थँक्यू पुरा परिहार दत्ता ते मनांत तू दवन घेवन बेजार करून घेवचे कोप दाखोवचे हे प्रसम नाही साधना होई साधनका कसं नाही विषय पळे ಎದ್ರಕ ಉಳ್ಳನು ಪರಿಹಾರ कोण घेऊ का मनान दोन घेनो जिद्द साचूचे सम नाही कसं म्हणा री तुकुचिके फॅशन पिशनी चढ नाही गो हाव लेक्किले तुक भारी हंकारू मनशा पळेला दायना म्हण लेक्किल हावे हा होई हरडिके पुढे हावे चिकेच फॅशन करतसिली चुडीदार मिडी टॉप अशा घालतसिली हरडिक तरी हंक दायना म्हणून एकेका सोडात येईल हावा आता पळे अशी अशे मखेंचे अभ्यास जाऊन गेला असं ते सोडी तुक्क मिगेल वेर कोप येवचें कसन कारण म्हण सांग सुमार वर्ष पुढे म्हळ्यार तुक हरडिक जाल सुरवेर अशें पुरो
हांव एक पंता रोडार वतना तू कॉइन बता दुकुनु कोणाला की उल्लो चैकल गो म्हाका भारी बेजार जाले हे गांवांतू कोणाकची फॅशन सेन्सना बरी कपड मात्र नेसतती मेकअप करचंतू दूरच उत्तर असल गांवांत हांव आयले म्हूण म्हाका भारी बेजार जातस कसं करचे हंगा अड्जस्ट करून घेव का म्हणून कोणाला की सांगतसील पळय तें ऐकून म्हाका बेजार जाल्ले त्या दिसू लेकलें हांवें तुगे लायक फ्रेंडशीप करूनच ज म्हणून तशी जावन हांव तुका अवॉइड करतसील गो अय्यो देवा तू मिगेल ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಿಲ್ವೇ ಸಾಧನಕ್ಕ ಹೊರಡಿಕಲ್ ಸರ್ವೇರಿ ಹಂಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅವಚ್ ಮಕ್ಕ ಕಷ್ಟದಲ್ಲ ನಾಮಣ ಮಡ मिगेल माय पाप मस्त सपोर्ट करतसिलिंती धैर्य दितसिलिंती दलरी हन्नीची तू अशी प्रगाळून घे नका हंग कोणे अशी मॉडर्न ड्रेस घालून घे ना ती सगळे कपड नेसतती तुवे कपडरी अस का म्हणून सांगिलतेत ना मग मस्त बेजार दतसिले त्यांची कसं की बेजाररी मिगेल फ्रेंडाला गुलयतना तू ऐकल दिसता थो 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 त्याविषयी तू मना गांगेनो अशी लेकलवे थो नाही साधना का वर्ष वत्ता वत्ताची हाव कितली सिंपल दान बदलदल म्हणून तू आलोचने कर नी मू असोडी होडना आता पुणी तू क्लियर दल नवे आणि पुणी आम्ही एद्र मेळतेत ना हस्या उलवया दायत्वे हंगा छंगा सोण सोडी होई गोपुता आम्ही एक गांवतुल मेळरी केदने वग्गट रस्का कसनीची मनस्ताप भिन्नाभिप्राय येयलरी ಕೂಡ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ ಉಲ್ಲನು ಸಂಕೋರ್ನ್ ಗೆವ್ಗ ಗೊಪ್ಪುತ್ತಾ ಆಮಿ ಒಗ್ಗಟ್ ಅಸ್ಲರಿ ಕೊನೆ ಆಮ್ಗೆಲ ಗುಲ್ಲಚಕ್ ಬಿತ್ತತಿ होई गो साधना आम्ही गांवतूल पुरा वग्गट रसलेरी कसने एक स्टाईलर पळे जैसूच्या दत्त गो आता पळे हा म हळे मा गवरी यो यो आम्ही कितले वर्ष दुकून चंदाय रसत गोत्सवे आज ते आमगेल मध्ये लढाई म्हणजे येनी गो तशी असका असो आणि पुणी चंदाय रसती कळवे ते कसंदल्ले कितीदल म्हण हाव निमगिना दैत्व साधना तुम्ही सांगचे करेक्ट माय आम्ही गांवतूल केदने वग्गट रसका सारी गो सुरेखा तुम्ही गेल पशी सानी दलरी बुद्धिंतु तू होडी गो सारी गो सुरेखा सारी निम्गुचनी कसने नक्क साधनक्क असो कसंकी एक वाईट गडी डाऊन गेले आणि पुणे आम्ही सगळे चंदाय रश्या हाव गायना तुळसी प्राय एक लेडीज क्लब कोण घेतली आम्ही 3 जण केदनाय ಒಟ್ಟು भोंतती आणि मेरी तुम्ही आमगे लट्टिया गम्मत असता हा तुम्ही लेडीज क्लब कोण घेतलींतवे दायता आम्ही मंतारपुरा आमगेले क्लब कोण घेतती हो गम्मतच मो माय एक पार्टी सुन एक पार्टी वा सुपर दोन क्लब नक्क साकु मये सगळे ಒಟ್ಟು मेळून एक लेडीज क्लब करूया दायत्वे दायत गो अशी कुशाल एक म्हळेले साधना सुमार वेळ जाल्ले आनी पुणी कसने आमका खाणा व्यवस्था करते की कोणाका नाही जाल्यार तुमक दावका नवे हाडत माय तू हेल्प करचेक हांवे येवचें साधनाका यो गो सुरेखा उलयताची नेक्स्ट खंय वचा म्हण प्लॅन करूया आमी